प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसपी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 25वा विस्पोर वोड 14 ते 30 पर्यंत. Mathew chapter 25 verses 14 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून आनी तांचे कोळे आपली गिरेस्तकाय दिवन आपण एकदम पयशिल्ल्या देशांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्ल्या पोरी सोर्गींचे राज. एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जोण एकल्याक आपले कुवेती पोरमाणे. मागीर तो भायर सोरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले तो रोखडोच गेलो आनी ते घेवन ताणें वेपार धंदो केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 तालेंत घेतलेले ताणेंय आनीक 2 जोडले. पण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडले उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांच्या लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेले तो लागीं सोल्लो आनी आनीक 5 तालेंत दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्या. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विस्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्या. ताचे दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी विस्वासी चाकरा. थोड्याच वस्तूंनी आपण विस्वासी म्हूण तुवें दाखयले, देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणेय लागीं सोरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणू. तुवें वोपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावंक नाय थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भियेवून हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दोनयान प्रतिपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुंवता आनी लावंक ना थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो. परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कोलांतोर हांव घेतो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसा ताका दियात. कित्याक असलेल्यांक देव आनीकूय दितलो आनी तांची बोर जातली. पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय देव काडून घेतलो. कित्याकूच उपकार नासलेल्या हे चाकरा काडून भायर काडूकांत उडयात. थंय सगळी रुदोन करून आनी दान कोरकोरावन आसतली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी शिवर्तमान वाचता की जेजू आमकां सांगता, तयारी करात. कसली तयारी? तयारी सासणाची. आनी आमी ह्या 2 दिसांनी जी वोपारी आयकल्या तातूंत आमी शिकता की जेजू सांगता एका चोरा भाशेन तो येतलो आनी आमी तयार ना जाल्यार तो आमी आमचें मरण जातलें आनी आमी तयार जायनासतना आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावची ना. म्हणटच आयज जेन्ना जेजू ही वोपार घालता तेगा चाकरांची वोपार, आयज जेजू कितें सांगता? तो म्हणटा ह्या वोपारीन तेगा जाणांक, तेका चाकरांक आपलो दोनी तालेंत दिता. एकल्याक 5, एकल्याक 3 आनी एकल्याक 1. आनी थोडी आमी चिंतात, ह्या साहेबान कित्याक एकल्याक 5, एकल्याक 3 आनी एकल्याक 1 दिवंक ना? सगल्यांक बरोबर सगल्यांक 5 कित्याक दिवंक ना? आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा की ताणें एकल्याक आपल्या कुवेती पोरमोणे, जोण एकल्याक आपल्या कुवेती पोरमोणे ताणें तें टॅलंट दिलें. म्हणजे भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान थोड्यांक 1 टॅलंट दिला, थोड्यांक 5 दिल्यात, कोणाक 10 दिल्यात, कोणाक 25 दिल्यात.
देखून आमी एकामेकाक पळोवपाची गरज ना. जें देवान म्हाका दिलां हांवें खोशी जावंक जाय, कित्याक तो जावन आसा देव. कित्याक दुसऱ्यांक चड दिलां, म्हाका कमी दिलां, म्हाका चड दिलां, दुसऱ्यांक कमी दिलां, हे आमी पळोवपाची गरज ना. कित्याक देव जाणो आमकां कित्याक दिलां तें, आमची गरज कितें ती, आमकां कित्याक ह्या संवसारांत धाडल्यान म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही सजमणी आमकां मेळटा की देव आमकां जे टॅलंट दिल्या, आमकां जे आमकां कितें जें बरेंपण दिलां, तें कोणा पासत, तें ताज्या फायद्या पासत, जेजूच्या राजाच्या फायद्या पासत, दुसऱ्यांच्या फायद्या पासत. आनी जेन्ना तो आमकां कितें दिता, आतां आमकां झडटेच्या दिसा ताजी जबाबदारी दिवची पडटली. म्हणजे कितें, जें आमकां देवान दिलां, जें आमकां ताणें सोंपून दिलां, एक दीस देव आमकां विचारतलो, कितें केलां तुवें? हांवें तुका हें दिल्लें, हांवें तुका 2 दिले, हांवें तुका 5 दिले, हांवें तुका 10 दिले, हांवें तुका 15 दिले, हें सगळें टॅलंट दिल्या तुका तुवें कितें केलें? आनी भाव भयणीनो, आयज भाव भयणीनो, जो लोक आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थी म्हणटा, तांकां देवान कितले टॅलंट दिल्या. पूण लोक कितें करता? लोक आपलें व्हडपण दाखोवपाक हे टॅलंट यूज करतात. आनी एक दीस भाव भयणीनो, आमी देवा हुजीर आसतले सगळे लोक जो ह्या संवसारांत येयला, ह्या संवसारांत शासनान रावपाक येवंक ना. आमी एक दीस वेतले हांगासरली. आनी ज्या दिसा आमी देवा फुडें हाजीर आसतले तेन्ना देव आमकां विचारतलो, तुवें कितें केलें हांवें तुका जें दिल्लें तें. आमी कसलो जबाब दितले भाव भयणीनो? त्या मनशाक जे एक टॅलंट दिल्लें तें त्या मनशान कितें केलें? ज्या मनशान 5 मेळ्ळले ताणें 5 आनीक केले. ज्या मनशाक 3 दिल्ले ताणें आनीक 3 केले. ज्या मनशाक 1 टॅलंट दिलो ताणें कितें केलें? ताणें लिपयलें. आनी जेन्ना दोनयान ताका विचारलें येना फुडें, तो म्हणलो, हो टॅलंट तुवें म्हाका दिलो, हांव परतून तुका दितां. कित्याक तूं असलो मनीस जो ज्या जाग्या कडेन तूं भोंवताय थंयसर तुका पीक जाय. आनी भाव भयणीनो, आमी तसलीं मनशां गाय की आमी देवाक एक दीस सांगतलें, तुवें म्हाका हें दिलें, हांव हें परतून दितां तुका. कित्याक ह्या संवसारांत ताणें आमकां कित्याक धाडल्यान? हें जें ताणें दिलां तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान, ताच्या उतरा वरवीं आमी तें पीक हाडपाक, सर्गीचें पीक हाडपाक ह्या संवसारांत. म्हणजे आमी आमच्याच कोन्यांनी, आमी आमच्याच वावरांनी करूंक जायना. आमकां जाय आदार पवित्र आत्म्याचो, ताच्या उतराचो आदार जाय, ताजी देवाचो उजवाड जाय. आनी देवाच्या उजवाडान, देवाच्या उतरान, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान आनी पीक हाडूंक जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर ही जी वोपार जेजून घातलेली, तेगा चाकरांची वोपार, आयज ही वोपार एकल्याक फावो जाता. कित्याक आमी त्या एक टॅलंटाक दिल्ल्या मनशा भाशेन आमी केन्नाच जावपाची न्हय. पूण आमकां कितें दिलां तें आमी देवाच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयज आमी हें पीक हाडुया. सगल्या पासत आमी हें बरेंपण करुया. खरेपणी आमी जीं फळां दिवंक जाय, तोखतात तसलीं फळां दिवंक जाय, तीं तोखतात दिवपाचीं फळां आयजतान दिवपाक आमी सुरवात करुया. आनी एक दीस जेन्ना आमी जेजू फुडें आसांव आनी तो आमकां विचारतलो, तो आमचें कोंत घेतलो, तेन्ना आमच्यान सांगूंक जाता, सायबा तुवें म्हाका हें दिल्लें, हांवें तुज्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनीक जोडलां, आनी हें हांव तुज्या हुजीर हांव तुका भेटयतां. तेन्नाच की आमी बरीं उतरां आमी आयकतले, आमकां इनाम मेळटलो. तातूंत आमी सासणाच्या सासणां, कित्याक म्हणटात देवाचें उतर आयज सांगता आमकां, सासणाच्या सासणांक जो कोण आपलें टॅलंट वापरूंक ना, ताणें बरे भाशेन काम करूंक ना, ताजें कितें जातलें भाव भयणीनो? देवाचें उतर आमकां सांगता, तो म्हणटा, थंय सगळीं रुदोन करून आनी दान करून आसतलीं. म्हणजे थंयसर इफेर्नान वयतलीं. कित्याक ताणें कसलोच हें टॅलंटाचो उपयोग करूंक ना, बिश्टें दवरलें आनी बिश्तो टायम वेस्ट केलो, बिश्तो उगोत वेस्ट केलो. पूण आयज भाव भयणीनो, हें उतर जें आमी आयकलां, हाचेर आमी नियाल करुया. आनी कसलींच फळां आमी दिवंक आजून पासूंक ना जाल्यार आयज तांणी बरीं फळां, हें जें टॅलंट आमकां देवान दिलां तें आमी अदीक करपाक, आमी त्या टॅलंटान जें आमकां देवान दिलां
बरें सगळें दिलां तें ताचेर आमी वावरुपाक आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान बरीं फळां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.